Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purun. Book your seat today. Limited seats available. जोरदार पाऊस चालू आसा आणि आता सध्या आमी आज शांततेर मतदारसंघात आपची हांगासर आणि हांगा एक घटना अशी घडली सकाळची म्हणल्यार सुरज नायक यांच्या घरात 10 लोक रावता आणि ह्या घराची आज सकाळी पिंपळाचें झाड पडून तेंचें घर डॅमेज जाल्लें आसा. सगळे आमचे घर डॅमेज जाला, कांयच ना घरा भितर आणि कोणाक कांयच हर्ट जावंक ना. सगळी बरी तुम्ही घरात घरा कमीत कमी 8 ते 9 लाखाची डॅमेज जाला. इश्यू जाता तो म्हणजे डिजास्टराचे थ्रू जो अमावंट येवपाचो आसता ताका खूब डिले जाता आनी तो डिले जाल्ल्या कारणान लोक जे आसा म्हणल्यार लोक बेजार जाता की एवरी नाव एंड देन तांकां दुसरे कडेन रावचें पडटा शिफ्ट जावचें पडटा. तो प्रोसिजर आमी सरकारा कडेन निवेदन करता. एक चिचेचें झाड हांगासर कुट्टी ही एक गॅरेज आहा, गॅरेजी कडेन सायडीक हें झाड उमटोवन पडलेलें आसा आणि हांगासर गॅरेजी कडेन जवळ जवळ 3 गाडयो 4 व्हिलरी पार्क केल्ल्यो आसलेल्यो. ह्यो 3य गाडयो ह्या झाडा पोंदा ट्रॅप जाल्ल्यो आसा. पण गॅरेजीन अशे भुरगे काम करतात पण हांगा कोणाकूच अशी इंजरी जावंक ना. वारा आयला आनी सगळें मुळा सकट चलत जालें. साधारण कितल्या वर्साची ही चीज? 20-25 वर्सां आसलेली. वाऱ्याच्या फोर्सान ते देवाचे झाड आशिल्ले कोरगांव देऊळवाडा कोरगांव हांगा ते कोलॅप्स जाले पण खंयचीच जिवीत हानी जाल्लेली ना. ते खंय आनी कांय जाग्यार ते सामान बी नळे आनी कितें दवरिल्ले ते खाली मातशे बारीक डॅमेज जे जाल्लेले आमकां सद्या पळोवपाक मेळटा. आमी हे सदांच पंचायतींतल्यान मोग मारता की झाडां जी लोकांच्या घराचेर आसा ती खंय तरी आमदार असो किंवा कलेक्टर असो जे तेंच्या कडेन हे पर्यंत पावता की तेंचे सुकृतपणान तेंची झाडां सायडीची काडपाची. आज सकाळपासून या भागात जोरदार पाऊस सुरू झाल्या कारणान डिग्गी आणि जेवडा हांकां जोडपा खातीर जो डिग्गी किरवत्ती राज्य मार्ग आसा ह्या मार्गाचेर आज सकाळी 2 झाडां पडली आणि हो रस्तो ब्लॉक जालोच. तेका लागून ह्या रस्त्यावयली वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप जाल्ली आसात. आयज पडिल्ल्या पावसाक लागून हांगासर जी वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप जाल्ली आसा. तशेंच जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसात.